कदंबा कामगारांचे आज एक दिसाचे पणजे केटीसी बस स्टँडार आंदोलन 7 मागण्यो मान्य जायनात जाल्यार 19 तारखेसावन उपोषणाक बसपाची कामगारांची सरकाराक शिटकावणी। मागण्यो मान्य करपाक सरकाराक 24 वरांची डेडलायन। सगळे जे इलेक्ट्रिक बसी सर्व्हिसिंग कदंबा कामगारांनी परमनंट कामगारांनी करपाक जाय। माझी बस की म्हणून आहा, कोण भरतात, कोण पैसे, कोणाचो पैसो, प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर का प्रायव्हेट बसी चलता, कदंबा इज पेइंग दॅट मनी। कदंबा कामगार जे रिटायर्ड जाल्यात, 600 वयर कामगार रिटायर्ड जाल्यात, ते रावल्यात की आपलो कांयतरी एरियर्स पडटलो। जे काम केलां फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स ती कटाई परतून रेस्टोर जातली आनी आपल्याक पेन्शन मातशें मायज मेळटलें। पण त्याच बरोबर टेम्पररी म्हणलेले कामगार 500 वयर आहात, 600 वयर आहात। ह्या कामगारांक न्याय मेळपाक जाय। 7-10 वर्सां काम करता, तांकां इमिडिएटली परमनंट करात। त्याच बरोबर आमी म्हणला 300 तरी बसी डिझल बसी हाडा, इंटरस्टेट बस, कित्याक आर्थीक बळ कदंबाचे कमी करपाची एक मंडावळ चल्ला। प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे।